गांजे उसगांव म्हादय न्हंयचेर बसयल्लो उदकाचो पंप फाटले 9 दीस जाल्यार नादुरुस्त जाल्ल्यान थळाव्यांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। सध्या भौशीक बांदकाम विभागान टँकराची सोय करून तात्पुरत्या उदका पुरवणेची वेवस्था केल्या। जाता तितल्या बेगीन उदका शुद्धीकरण प्रकल्प उबारून सुरळीत उदका पुरवण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमकां गव्हर्मेंटान हो प्लांट जालो काय प्युअर उदक दितले 24 वरां म्हणून आमकां सांगलेलें आश्वासन दिल्लें आसा। सो आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की ते आश्वासन दिलां पळय तशें आमकां उदक दिवचें, पूण ह्या प्लांटार जे प्युअर उदक मेळटलें ते आमकां 24 वरां दिवचें। उदक ना, ल्हान भुरगीं आसा तेजे कपडे 8 दिसाचे कपडे आसा, आयदनां आसा, वचपाचें ना, रांदपाचें ना, ओके वचपाचें। किती प्रॉब्लेम जाला? उदक ना, नळ ना। कित्याक लागून? ते आमकां खबर ना। सकाळ फुडें येता, एक वर येता, बारीक येता आनी फुडें वयता। गांजे उसगांव हांगसर जो म्हादय न्हंयक पंप बसयल्लो आसा तो गेल्या 8-10 दीस जाले ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी सध्या गांवाच्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। सध्या PWDन टँकर धाडून लोकांची समस्या सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। गांजेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।